करंजळीच्या दर्यादेगेवयल्यान तालिगांवच्या एका तरणाट्याचे आणि ताच्या इश्टाचे दिसा उजवाडा अपहरण जाले। तांकां निर्जन सुवातेर बांधून दवरले। इतलेच न्हय तर दोगांकय सुऱ्याचो धाक दाखोवन बरेच बडयले। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। 3 जूनाक सकाळी आयाज फराज आणि ताचो इश्ट उस्मान करंजळे दर्यादेगेर बसून आशिल्ले। इतल्यान थंय 5 जाण आयले आणि तांकां सुऱ्याचो धाक दाखोवन धमकावन जबरदस्तीन गाडयेत बसयले आणि तांकां आक्षी व्हेले। ते उपरांत बांबोळे आणि शिरदोना हांगाच्या एका निर्जन सुवातेर तांकां बांधून दवरले। तशेंच दुबावितांनी दोगांकय बेल्टान, दांड्यान आणि प्लास्टिक पायपांनी बरेच बडयले। तशेंच तांचो मोबायल आणि कानांतल्यो भांगराच्यो वस्ती काढून घेतल्यो। ते उपरांत तांकां जिवेशी मारपाची धमकी दिवन तांचे कडल्यान 40,000 रुपया घेतले। हे विशीं आयाज फराज हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। उपरांत ह्या प्रकरणात पणजी पुलिसांनी 5 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केलो आणि मुखेल दुबावी सोएब बेग हाका अटक केल्या। बांबोळे रावपी आकाश मुद्रास, करंजळेचे जावेद बल्लारी आणि झाकीउल्ला खाजी, तालिगांव रावपी सोएब बेग आणि रायबंदर रावपी कल्पेश अशी दुबावितांची नांवां आसात। ह्या प्रकरणाची दखल घेऊन उपनिरीक्षक मंजुनाथ नायक हांणी पणजी पुलीस निरीक्षक विजय कुमार सोडनकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला वयल्या दुबावितांचेर गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केली। तशेंच तालिगांवच्यान सोएब बेग हाका अटक करून कारवाय केली। मजगतीं दिसा उजवाडा घडिल्ले घडणुकेक लागून करंजळे आनी भोवतांच्या वाठारांत बोवाळ आनी भय निर्माण जाला। मजगतीं पुलिसांक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दुबावीत गोंयांतल्या एका फामाद आनी सक्रिय टोळये कडेन संबंधित आसा असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। फुडलो तपास पुलीस करतात। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।